नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। प्रशासनातलो भ्रष्टाचार, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो भ्रष्ट सवयो ना करपाक खर पावलां जाय जाल्यार ते यत्न पुराना। भाजपाचे कार्यकारिणीची सरकाराक सुचोवणी। कार्यकारिणीन घेतलो सरकाराचे कामाचो नियाळ। अंदू मार्चांतले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता मेरेनचे गोंय विधानसभेचे सगळ्यात व्हडले अधिवेशन। 2 मे मेरेन 28 दीस कामकाज। सल्लागार समितीचे बसकेत थारले कामकाज। सातपाल तांबडी सुरला। शुक्रारा अकस्मात गारांचो पावस। नेटाचे वारे मारिल्ल्यान झाडां पडून येरादारी पुराय आडकली। हे सप्तक गोंयांत फाटले 42 वर्सांत मार्चांतले सगळ्यात चड तापमान आशिल्ले सप्तक। महिला दिसाच न्हय जाल्यार उरिल्ले 364 दिसूय बायलांक तांचे अधिकार मेळोवन दिवपा खातीर वावुरपाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे उतर। बायलांनी सोशीकपणा दाखोवपाचो सल्लो। डिझेलाचेरूय व्हॅट माफ केल्यार बसवाल्यांक तिकीट दरवाड दिवपाची गरज ना। बसवाल्यांची तयारी। मुख्यमंत्री वेगवेगळ्यो संघटना करून बसवाल्यांमदी फूट घालता म्हूण आरोप। खबरो विस्तारान। प्रशासनातलो भ्रष्टाचार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्यो भ्रष्ट सवयो ना करपा खातीर सरकाराक खर पावलां उखलची पडटलीं। आता मेरेन जाल्यात ते यत्न पुराना अशी सुचोवणी भाजपाचे प्रदेश कार्यकारिणीन केल्या। सरकाराक वर्स पुराय जालें ते निमतान पक्षाचे प्रदेश कार्यकारिणीन सरकाराच्या कामाचो शुक्रारा नियाळ घेतलो। केंद्र सरकारान गोंयचे मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्या लोकांक आदार दिवचो, उरपाटी भुमिका घेवचे न्हय असो थारावूय कार्यकारिणीन घेतलो। ह्या हातून आमी राजकीय ठराव पॉलिटिकल रिझोल्युशन पास केल्लो आसा। तेज्यान पॉलिटिकल रिझोल्युशना अंतर्गत गोंयान जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार फाटली 1 वर्स काम करता, त्या सरकारान बरे तरेन काम केल्लें आसा। जनतेच्यो अपेक्षा पूर्ण करपाच्या नदरेंतल्यान हें सरकार काम करता। जी आश्वासनां आमी इलेक्शनाच्या टायमार लोकांक दिल्ली, तातूंतली जी आश्वासनां पूर्ण करपाच्या नदरेंतल्यान सरकार पावल मारता। हें करता आसतना गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन हें जाग्यार घालप, एडमिनिस्ट्रेशना भितर सुदार करप, ह्या नदरेंतल्यानूय सरकाराचे प्रयत्न चल्ल्यात आनी ताका बरे तरेन प्रतिसाद सगळ्यांचो मेळपाक लागिल्लो आसा। म्हणून ह्या सरकाराचें आमी आयज ह्या ठरावा द्वारे अभिनंदन केल्लें आसा। हें करता आसतना आमकां एक गजाल लक्षांत आयली की कांय प्रश्न आसात, मायनिंगाच्या संदर्भान आसत किंवा एडमिनिस्ट्रेशन जरी आमी म्हणटा आसत की आमी निवळ करपाचो यत्न केलो, ते करता आसतना सुद्दां सगळ्या कडेनी कंप्लिटली भ्रश्टाचार काबार जाला अशें जावना। आनी म्हणून आमी सरकारा कडेन आग्रहान मागणी केल्ली आसा की सरकारान ह्या नदरेंतल्यान पावलां मारची। गोंयचो हो जो सरकारांतलो भ्रश्टाचार जो आसा तो सोंपोवच्या नदरेंतल्यानूय सरकारान पावलां मारची। आनी शिवाय एकूण सरकार जे लोकांच्या सेवेच्या नदरेंतल्यान जी कामां करता तातूंत भारतीय जनता पार्टीचो ताका पूर्ण तेंको आसा। आनी म्हणून सरकाराचें आमी अभिनंदन केलां आनी विश्वास आसा आमकां की मुखावेली वर्सां जी 4 वर्सां आसात तातूंत सरकाराच्या हातींतल्यान भरपूर बरी कामां जातलीं अशें। मायनिंगाच्या संदर्भान आमी मागणी केल्या की हेका केंद्र सरकारान गोंयकारांक पॅकेज दिवचें, जे मायनिंग अफेक्टेड लोक आसात तांकां। कारण जो रेव्हेन्यू आसा तो रेव्हेन्यू शेवटी केंद्राक वता, कारण मायनिंग हो तांचो सब्जेक्ट आशिल्ल्या कारणान। आनी तातूंतल्यान पयशे तेंचे कडेन आसा आनी त्यामुळे त्यांनी दिवचे। तातूंत जे राजकारण हाडपाचो यत्न करतात त्या गजालीचो आमी निशेध करतात आनी त्यांनी ते न करता गोंयकारांच्या इंट्रेस्टा खातीर म्हणून वावर करचो, काम करचें अशें आमी तातूंतल्यान आमचो ही मागणी करपा फाटलो उद्देश आसा। मार्चांतले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आता मेरेनचे गोंय विधानसभेचे सगळ्यात व्हडले अधिवेशन आसतले। 18 मार्चाक सुरू जावपी अधिवेशन बद्द 2 मे मेरेन म्हणजे वट्ट 28 दीस कामकाज चलतले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार अधिवेशनाच्या पहिलेच दिसा 18 मार्चाक अर्थसंकल्प मांडटलो। शुक्रारा सकाळी विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली।
बसके उपरांत सभापती राजेंद्र आर्लेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमदारांक प्रस्न विचारपाक 8 एप्रिल मेरेन वेळ दिला. आज बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाली. ह्या फावटी म्हाका दिसता पयलेच फावट माननीय मुख्यमंत्री पयल्याच दिसा अर्थसंकल्प मांडटले. 18 मार्चाक ज्या वेळार अधिवेशन सुरू जातलें त्या दिसा पयल्याच दिसा अधिवेशनान अर्थसंकल्पाची मांडणी ते करतले आनी ताज्या नंतर त्या हाजेर फुडले 2-3 दीस जनरल डिस्कशन आसता, सर्वसाधारण चर्चा ह्या सगळ्या अर्थसंकल्पाचेर. उरलेले सादारण एक 25-26 दीस जे आसात ह्या सगळ्या भितर सगळ्या आमच्या आमदारांक तांचे जें कितें म्हणणें आसा तें मांडपाक भरपूर वाव मेळटलो. आत्तां म्हज्या अंदाजा प्रमाणे एक सादारण 10-12 विधेयकां येतलीं ह्या हातून अधिवेशनान. ताजेर चर्चा जातली. सादारणपणे एक 250-300 प्रश्न आत्तां मेरेन आयिल्ले आसात. अतारांकीत प्रश्न, अनस्टार्ड प्रश्न आनीकय आसात, ते भायर आसात. पण हे सगळे येतले. म्हाका दिसता फुडल्या अधिवेशनाच्या काळान आनीकय ते येवपाचे आसात प्रश्न, कारण 8 एप्रिल मेरेन तांकां प्रश्न दिवपाची संदी आसा. मुख्यमंत्र्यान म्हटलेले लोकायुक्तान दुरुस्ती करपाचे ह्या अधिवेशनाक पळयतलो म्हणून, तशी कितें तुमचे कडेन पावलां लोकायुक्त बिलांत आनी दुरुस्ती करपाची? ना, अजून ना, परंतु ते सरकार पक्ष मुख्यमंत्री केन्नाय खंयच्याय वेळार हाडूं शकता तांकां जाय तशें. ते सरकारान ठरोवपाक जाय खंयचें विधेयक हाडप आनी केन्ना हाडप तें. फाटल्या अधिवेशना पासून हो आमचो प्रयत्न आसा की हें अधिवेशन ही पूर्ण एसेंब्लीच ही हळूहळू पेपरलेस करपाची आसा. आत्तां ह्या फावटी आमी परत एक फावट सगळीं जीं खातीं आसात सरकारची, ह्या सगळ्या खात्यांक ऑनलायन प्रश्न धाडिल्ले आसात. तांची उत्तरांय आमकां आतां ऑनलायन येतलीं. आमच्या आमदारांचें जें ट्रेनींग आसा तो भाग तसो अजून वेवस्थीत जावंक ना. ताका लागून हांव आत्तां सगळ्यांक ऑनलायन तुमकां सगळें उत्तरां मेळटलीं अशें करिना, कारण तांकां सॉफ्ट कॉपी ताजी मेळटली उत्तराची, त्याच बरोबर तांकां ताजी हार्ड कॉपीय मेळटली, कारण तांचो गोंधळ जावंक जायना. आमी आमच्या सगळ्या आमदारांक लॅपटॉप दिल्ले आसात, त्यामुळे ते लॅपटॉप ते वापरपाक जाय की नाका हें तांणी आतां ठरोवपाक जाय. आनी लॅपटॉप वापरपा खातीर तांकां ती कनेक्टिविटी जी जाय ती सुद्दां आमच्या विधानसभेच्या प्रत्येक डेस्काचेर आसा. हे 28 दिसांचे अधिवेशन गोंयांतले आतां मेरेनचे सगळ्यांत लॉंगेस्ट आसतलें काय कितें? लॉंगेस्ट आसा म्हाका जर म्हज्या म्हायती प्रमाणे कदाचित हें सगळ्यांत व्हडलें अधिवेशन आसतलें. इतलें लांब सलगपणान एखादें अधिवेशन जालें अशें म्हजी तरी म्हायती ना. सातपाल तांबडी सुर्ला शुक्रारा अकस्मात गारांचो पावस पडलो. बरोबर नेटाचे वारे मारिल्ल्यान झाडां पडून येरादारी पुराय आडकली. फायर ब्रिगेड येता म्हळ्यार लोकांनी थोडी झाडां कडेक काडून रस्तो मेकळो केलो. फोंडेचो थोडो ट्रॅफिक मोलेच्यान सोडचो पडलो. हे सप्तक गोंयांत फाटले 42 वर्सांत मार्चांतले सगळ्यांत चड तापमान आशिल्लें सप्तक. कडक गिमांत कांय वेळा अश्यो गारो पडटात, मात तातूंत बॅक्टेरिया आनी हजारांनी रसायनीक कंपाउंड आशिल्ल्यान त्यो झेल समजून खावच्यो न्हय, जिवाक माल पडटात. विवेक प्रभूचो रिपोर्ट. लागून व्हडले रुटय उमटून पडले. थळाव्या लोकांनी झाडां कापून रस्तो येरादारीक मेकळो केलो. उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी पावपाक बरोच वेळ लागलो. तो मेरेन मोलेच्यान येरादारी चलताली. सतपाल वाठारांत व्हडलो पावस पडिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालो. गरमीच्या दिसांनी व्हडलो पावस पडटा तेन्ना तो गाराच्या रुपान पडटा. गारां आयसाचे कुडके कशे दिसतात. आयसाच्या ह्या कुडक्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे जिवाणू आसूं येता अशें शास्त्रज्ञांचें म्हणणें आसा. हे मार्चाचे सप्तक सगळ्यांत चड गरमेचे. फाटल्या 42 वर्सांत गोंयांत पयलेच फावट इतलें तापमान वाडलां. फाटले 7 दीस गोंयांत सेगीत 37 डिग्री सेल्सियसा परस वयर तापमान उरलें. 1 मार्च ते 4 मार्च मेरेन 37 डिग्री सेल्सियस, 5 मार्चाक 38 डिग्री, 6 मार्चाक 37 डिग्री जाल्यार 7 मार्चाक तापमान 38 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावले. मात 1-2 दिसान पावस पडून तापमान देंवतले अशें पणजेची वेधशाळा म्हणटा. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू आनी मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.